तालिगांव परिकाराक सोदपाक गेल्लो, दुसऱ्या खंयच्याच कामाक वचूंक नाशिल्लो म्हूण गिरीश चोडणकार उलयलो। हांव तालिगांव गेल्लो खरें, फट न्ही तें, पूण हांव तालिगांव कित्याक गेलो कारण हांव मनोहर पर्रीकर हो पणजेचो वोटर, फार्मासी कडेन तेगेलें वोट रजिस्टर आसा आनी एज अ कॅन्डिडेट हो म्हाजो काम की प्रत्येक मतदाराक मेळप। हांव मनोहर पर्रीकराक थंय सोदपाक गेलो। त्या घरांनी सांगलें म्हाका की मनोहर पर्रीकराचें वोट हांगा रजिस्टर आसा, पूण तो हांगा एकूय दीस रावलो ना, हांगा तो येवंकूच ना म्हणून। हांवें म्हणलें तो खंय रावता, म्हाका खंय मेळटलो? तो म्हणपाक लागलो खंय तरी तो तालिगांव रावता। हांव मागीर मनोहर पर्रीकराक तालिगांव सोदपाक गेलो, म्हाका मेळोना तो। सो त्या खातीर हांव तालिगांव पावलो। हांव कर्तव्य करता, हांव बीजेपीच्या कार्यकर्त्यां कडेन वयता, बीजेपीचे जे कॉर्पोरेट आसा प्रत्येकाल्या घरां वयता आनी हांव मत मागता। हांव एकूच कॅन्डिडेट आसा जो पणजेच्या प्रत्येक घरान पावल्लो आसा आनी थोडीं घरां जे कारंजाळी सायडीक पावल ना, थंय म्हाजी बायल बाकीचे हांचे बरोबर गेल्ली। पर्रीकाराक पर्रीकारूच हरयतलो। पणजेत खुबश्या घरांनी टॉयलेट ना, नळाचें कनेक्शन ना म्हूण गिरीश चोडणकार उलयलो। आयज मनोहर पर्रीकराक कोण वडयता जाल्यार तो फक्त मनोहर पर्रीकरच वडयता। मनोहर पर्रीकर इज डिफिटींग मनोहर पर्रीकर। म्हाका लज दिसली आयज भोंवता आसतना की आमचे बारीक समाजाचे कितल्योश्योच फॅमिली जांकां सादो टॉयलेट प्रोवायड करपाक शकलो ना, खुबशे जाणांक नळाचें कनेक्शन ना। म्हणजे पणजे सारके सिटींक नळाचें कनेक्शन घेवपाक मेळना, टॉयलेट ना, ही वस्तुस्थिती म्हाका दिसता खुबश्या पणजेच्या बाकी लोकांक खबर ना। जिखून आयल्यार पणजे रावतलो म्हूण गिरीश चोडणकारान उतर दिलें। जिखून येयले त्या बरोबर हांव म्हाजो रेजिडन्स पणजे आसतलें, हांव पणजे रावतलों आनी म्हाजी 2 ऑफिसां आसतलीं। एक रायबंदर, कारण रायबंदरच्या लोकांनी एक डिमांड केल्लें की तांकां एक ऑफिस जाय। एक ऑफिस रायबंदर आसतलें आनी एक ऑफिस म्हाजें पणजे आसतलें आनी म्हाजो रेजिडन्स पणजे आसतलो। सो जे म्हाजे अप्रचार करताले की मडगांव साकून लोकांक मडगांव वचपाक पडटलें, पणजेच्या कोणाकूच मडगांव वचपाक पडपाना आनी हांव पणजे म्हळ्यार पणजे आसतलो, तालिगांव वचपाना। IT प्रोफेशनल समीर केळेकारान गिरीश चोडणकाराक सपोर्ट दिलो। पर्रीकारान IT खातीर कांयच करूंक ना। कोणें जर पर्रीकार बदलला म्हूण सांगता आसत जाल्यार तांचेर विश्वास दवरूं नाकात म्हूण तो उलयलो। If anybody is willing to tell you that Parrikar has changed and will do something, I am willing to bet that 5 years later nothing will happen. And I have been following Parrikar since 2000. I have records to show that he does not keep a single promise. And this guy is interested in minings, in casinos, in playing politics, and IT comes last. And this is not going to change because unlike taxiwalas, the IT guys don't have political lobbying power. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस।